नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। सानवयांतल्या तशेंच 18 वर्सां पिराये सकयल्ल्या चलयांचेर गोंयांत हेर राज्याच्या तुळनेत चड प्रमाणात बलात्कार। श्रीपाद भाऊन विसव घेवपाची गरज, पक्षान संद दिल्यार उत्तर गोंयच्यान वेंचणूक लडोवपाक तयार म्हणटा आदलो आमदार दयानंद सोपटे। लोकांक नाका जाल्यार सनबर्न 31 डिसेंबराक जावचो ना सांगता मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत। ह्याच वक्तव्याचेर गोवा परळचो आमदार विजय सरदेसायन सरकाराचेर काडलो फोग। राज्यात भाजयेच्या आणि मसाल्याच्या दरांत वाडटी दर पळोवन सर्वसामान्यांच्या कपलां काटयो। वालपापडी, भेंडे, मिरसांग आणि हेर भाजयांच्या तशेंच मसाल्यांचे दर तेकले मळबाक। वागातोर 45 फूट खोल बांयत पडिल्ल्या ऑस्ट्रेलियन पर्यटकाक वाटायलो। म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळाचो जवान प्रवीण नायक गांवकाराच्या कामगिरीची थळावणी केली तोखणाय। आणि पोरणे गोंया व्हडा उमेदीन मनयले गोंयच्या सायबाचे फेस्त। पाद्री विगारान मिसात सांगली सांत फ्रांसीस झेवियराची व्हडविकाय। आता खबरो विस्तारान। सांत पिरायेच्या तशेंच 18 वर्सां सकयल्ल्या चलयांचेर गोंयांत हेर राज्याच्या तुळनेत चड प्रमाणात बलात्कार जातात अशें दिसून आयलां। नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड्स ब्युरो देशभरांत चलपी बलात्काराच्या आंकडेवारीचो नियाळ घेवन तयार केल्ल्या अहवालांत हो आंकडो दिसून आयला। गोंयांत 7.1% सांत भुरग्यांचेर बलात्कार जातात। गोंयांत हालीसराक बलात्काराच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। 2022 ह्या वर्सा गोंयांत 75 बलात्कार जाल्ले, हातूंतले 57 बलात्कार 18 वर्सां पिरायेच्या चलयांचेर जाल्यात, जाल्यार देशभराच्या तुळेंत गोंयांत 75% बलात्कार जाल्यात। गोंयांत 2022 ह्या वर्सा 73 बलात्कार प्रकरणां घडल्यात, हातूंत 73 चलयांचेर लिंगीक अत्याचार जाल्यात। बलात्काराच्या 9 प्रकारांनी घरचेच घुसपिल्ल्याच्या अहवालांत स्पश्ट जालां, जाल्यार बायलांक मारपेट करपाची 90 प्रकरणां नोंद जाल्यात। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार। भाजपाचे उत्तर गोंयच्या उमेदवारी खातीर श्रीपाद भाऊक आतां पक्षांतर्गत आव्हानांक तोंड दिवचें पडटलें अशें दिसता। दिलीप परुळेकारा फाटोफाट आतां दयानंद सोपटेन उत्तर गोंयच्या उमेदवारी खातीर इत्सूक आशिल्ल्याचें उलोवन दाखयलां। सोपटे म्हणटा श्रीपाद भाऊक आतां विसव घेवपाची आसा गरज। तुम्ही आता म्हणजे नॉर्थ गोवाच्यान लोकसभेची वेंचणूक जी आसा ती लडोवपाचें चिंतला, जर तुमची तयारी कशी चल्ल्या आणि लोकांचो तुमकां प्रतिसाद कसो मेळटा? हे पळयात, निवडणूक लढवपाची तयारी चल्ल्या हे म्हणच्या परस जर पार्टीन जर ठरयलें आणि म्हाका जर उमेदवारी दिली जाल्यार हांव लढटलो। पण निवडणूक लढच्या पयलींची तयारी करची आसता पळयात। ही तयारीच्या हातूंत उत्तर गोंयांत आज जर पळयलें जाल्यार कितलीशी 2-3 वर्सां पासून उत्तर गोंयांतले 20 मतदारसंघ एक एक्सेप्ट आमचे प्रियो अदरवायज 19 मतदारसंघात म्हजो प्रवास हो चालूच आसता। कळ्ळें न्ही? कारण फॉर एक्झाम्पल बूथ सशक्तीकरण अभियान पार्टीन जबाबदारी संबंध गोंयची, त्या माध्यमांतून उत्तर गोंयचे आउट ऑफ 19 मतदारसंघात म्हजो पर्सनली प्रवास चालू जालो। त्याच्या व्यतिरिक्त म्हाका प्रभारी म्हणून 2-3 मतदारसंघाची जबाबदारी दितात। फाटले फावटी वाळपय, बिचोली, थिवी हाचे 1 महिन्या पयलीं जे कार्यक्रम आसले पळय ते म्हणटकच आय एम नॉट न्यू इन उत्तर गोवा, म्हणजे नॉर्थ गोवान हांव नवो ना। कितलीशींच वर्सां हांव पक्षाचे संघटनेची कामाची जबाबदारी जी पार्टी दिता, पक्ष दिता ती हांव निभयत आसा। फाल्यांच्यान सुद्दां हांव फाल्यांच्यान परत दुसरो प्रवास जो आहा म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघाची संघटना म्हणजे मंडळ समिती पासून बूथ समिती पासून ते 50 प्रमुख हे सगळ्या 20च्या मतदारसंघातून फाल्यांच्यान हांव सुरूय करतलो, जेणे करून निवडणूक लढप हे वेगळेपण आसता आणि निवडणूक लढून जिखप हेका महत्व आसता। बरोबर न्ही? आणि हेतून करून दुसरी कितें आहा, म्हाका कोणाचें मन दुखोवपाचें ना, कारण श्रीपाद नायक हे आमचे आदरणीय एक लीडर,
ज्येष्ठ लिडर. हय आता एक दिसता पळय, आमच्या घरान जाणटे असतात, कितलीशीच वर्सां ते आपल्या कुटुंबा खातीर टायम दितात, कश्ट करतात, सगळे करतात. तशेंच आमचे आदरणीय श्रीपाद भाऊन गेली 40 वर्सां भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून देशाची सेवा बरोबरच गोयच्या जनतेची सेवा केल्ली आसा. येस बरोबर न्हय? हय आता म्हाका खूब जाणां म्हणटा अशें दिसता की भाऊन आता खंय तरी एक रेस्ट घेवची. कारण 73 वर्सांची सर्व्हिस दिवन शेवटी कितें आसता, माणसाक जाणटेपणान मात तरी रेस्ट ही जाय पडटा. बरोबर? सारकें तेन्ना आमकां म्हणजे कार्यकर्त्यांक अशें दिसता की भाऊन स्वताहून खंय तरी निर्णय घेवचो आणि युवा पिढीक खंय तरी एक संदी दिवची. ओके आणि ह्या पार्टीन मागले म्हूण मेळना. सारकें बरोबर? हय पार्टी तुजें काम पळयता, दिल्ली जबाबदारी कशी पार पडटा ती पळयता. फॉर एक्झाम्पल बूथ सशक्तीकरण अभियानाचो जबाबदारी सबंद गोंयच्याचो. त्याच बरोबर आदरणीय मोदीजींची 9 साल बेमिसाल सर्व्हिस म्हणजे सेवा, त्या माध्यमाचो म्हाका फुल सबंद गोंयचो इन्चार्ज केल्लो. ओके इन एडिशन पयर आनीकय जबाबदारी फक्त उत्तर गोंयचे 20 मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्ली आसा. हांव फाल्यांच्यान कामाची सुरवातय करतलो. येस आणि इन एडिशन टू दीस पक्षाक जे भाऊ बी तुमचे कडेन अशें उलयला बीन की तुमी पळय वेंचणूक ना लढोवची? ना ना तशें उलोवंक ना. हा कारण पळय कितें आसा पळय राजकारणान शेवट पर्यंत त्या मनशाक आशाही असतात. नॉट ओन्ली भाऊ, कोणेय असो तो हय शेवट पर्यंत इमटेरियल ऑफ एज, इमटेरियल ऑफ हेल्थ, इमटेरियल ऑफ परफॉर्मन्स. कळ्ळें न्हय? हय प्रत्येकाक आशाही असतात न्हय. पण ओके पक्षाचे लिडर ज्या पद्धतीन ठरयतात आणि येदागे त्याच माध्यमातून जर ठरयले पक्षान आणि एक उत्तर गोंयांत जर नवो चेहरो दिलो आणि समज फॉर एक्झाम्पल म्हाका जर संधी दिली तर डेफिनेटली म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. कारण हांवें एक फावट जिल्हा परिषद आणि 3 फावटी आमदार जाल्लो आसा. भरपूर अनुभव आसा. आता फाटले फावटी खंय तरी 357 मतांनी हरलो. ताका 2-3 वेगवेगळी कारणां आसात, ती तुमकांय खबर आसा. हय म्हणटकच म्हाज्याशी इतलेंच सांगूं शकता, रिगार्ड्स टू ऑर्गनायझेशन फ्रॉम बूथ लेवल टू स्टेट लेवल पर्यंत ज्यो गोष्टी पक्षाच्या हिता खातीर, पक्ष बांदणी खातीर जी संघटनेची बांदणी करपाची म्हाका पुरेपूर ज्ञान आसा. लोकांक नाका जाल्यार सनबर्न 31 डिसेंबराक जावचो ना, पूण ताचें आयोजन जातलें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मजगतीं सनबर्नाच्या आयोजना वेल्यान गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर फार पिटयल्यात. गोंयांत सनबर्नाचे सस्पेन्स चालू आसा. नव्या वर्साचे आदले दिसा 31 डिसेंबराक सनबर्न घडोवन हाडपाचो हावेस आयोजकांनी उक्तायला. पूण त्या दिसा येरादारीची सावळो गोंधळ जातलो म्हण 31 डिसेंबराक सनबर्नाच्या आयोजनाचेर वागातोराचे थळावे तशेंच थळावी आमदार डिलायला लोबोन विरोध केला. हाचेर मुख्यमंत्र्याक जाप विचारली. पळयात. मॅडमीन रिक्वेस्ट केला ताका 31 नाका म्हणून लोकांक नाका जाल्यार कशें करता. लोकांक जाय म्हणून 31 लोकांक जाय म्हणून आमी सनबर्न करता. लोकांक नाका जावचें ना. मॅडम विपळ्याक हां चलो मॅडम तुमकां सनबर्न नाका म्हणटा. अरे जाले फोटो घे चल. आम्ही फकत 31 नाका म्हणटा. हां सनबर्नाचो आयोजक गोंय सरकाराचो जावंय जावन रावला असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आणि आमदार विजय सरदेसाय हाणें केला. ईडीएम हे गोंयांत जावपाकच जाय ताका म्हजो विरोध ना, पूण सनबर्ना कडल्यान जी थकबाकी आसा ती वसूल करची आणि ताच्या आयोजनाचेर उच्च न्यायालयान मार्गदर्शन सुचोवण्यो घातल्यात ताचें पालन जावचें. तशेंच जायना जाल्यार गोवा फॉरवर्ड कोर्टान वतले अशी शिटकावणी विजयान दिल्या. So I don't know whether shifting from Bagator to Mopa will work now. But certainly it cannot be held on 31st. 31st is a sacred day, New Year day. And ताका religious importance आसा. आनी लोकांचे स्थानीक लोकांचो धंदो जावंक जाय. एक कोण तरी येता आनी सगळो धंदो उखलून व्हरता आनी ताका सरकार सपोर्ट करता अशें जावंक जायना. आनी सेकंड सनबर्न म्हणटा तें कितें, तो एक सरकारी जावंय जावंक जायना. सनबर्नान कितें पयशे पयलींचे दिवंक जाय. हायकोर्टान ताचेर कितें ऑब्जर्वेशन्स काडल्या ती ऑब्जर्वेशन हे खेपे ते मानतले काय ना. सनबर्न टिकेटी डिक्लेअर करता, मुखेलमंत्री दुसरे सांगता, अशें जावंक जायना की हो मोस्ट प्रिफर्ड नेशन स्टेटस बी म्हणून आसता पळय तसो सरकाराचो हो जावंय जावंक शकना सनबर्न. सो वी हॅव टू बी व्हेरी क्लियर अबाउट दीस की सनबर्न इज ओके बट इट इज नॉट द ओनली थिंग दॅट कॅन हॅपन इन गोवा. सनबर्न कॅनॉट होल्ड गोवा टू रॅन्सम. हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांवें एक पार्टीक सपोर्ट केल्लो. सनबर्न नाका दुसरे ईडीएम
आनी ते ताजे परस व्हडले जाल्ले आनी स्थानीक मनशांक सगळ्यांक तांचे हें घालूंक मेळिल्लें सगळें मेळिल्लें. सो अशें न्ही की सन्माना शिवाय जायना म्हणून. ओके ईडीएम जाय, गोंयांत तो एक फ्लेवर आयिल्लो आहा की लास्ट विकान हें जाता तें बरें आहा सगळें. आय एम नॉट अगेन्स्ट ईडीएम, आय एम नॉट सेईंग इट इज अगेन्स्ट इंडियन कल्चर सो ते नाका अशें हांव म्हणना, पूण तो सरकारी जावंय जावंक शकना. आनी कायदे ऑफकोर्स जाला, कायदे ताका लागूंक जाय मरे. अरे एक सायडीन शिवोलीचे आमदार सांगता मुख्यमंत्र्यान सांगला म्हणून की 31 तारखेक जावचें ना, दुसरे सायडीन 31 तारखेच्यो तिकीटी तो विकता. कितें अर्थ आहा? रुलींग आमदारांनी चिंतपाक जाय तांकां व्हॅल्यू कितें आहा तो. सन्मान व्हडलो काय आमदार व्हडलो, सरकारान चिंतपाक जाय. इतलें सामकें लोटांगण घालपाची गरज ना ताजेर. आनी सन्मानान जर ते कायदे बिदे फॉलो केले ना जाल्यार एक खेपे आमी वतले कोर्टान. हें हांव तुमकां क्लियर सांगता, बिकॉज रिपिटेड कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कॅनॉट बी अलाउड. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार आणि हिरण्येश अडणकार. मंगळारा फांतोडे वागातोर 45 फूट खोल बांयत पडिल्ल्या ऑस्ट्रेलियेच्या पर्यटकाक म्हापशेच्या धाडशी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वाटयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 29 वर्साचो ऑस्ट्रेलियन पर्यटक अस्कीर ह्या बांयत पडलो. थळाव्यांक कळना फुडें तांणी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. तेन्ना उजो पालोवपी दळाचो जवान प्रवीण नायक गांवकारान ह्या रेस्क्यू ऑपरेशनात पर्यटकाक सुखरूप भायर काडून ताचो जीव वाटायलो. पोरणे गोंयांत गोंयच्या सायबाचे फेस्त सोमारा व्हडा उमेदीन मनयले. पाद्री विगार सेबेस्तियांव मास्करेनेसान मिसान सान फ्रांसीस झेवियराची व्हडविकाय सांगली. सान झेवियर गोंयांत सगळ्या लोकांक बरोबर हाडपाक सोदतालो आनी तशें हें कार्य आमचे दायज, फादर मास्करेनेसान सांगलें. णव दिसांच्या नोवेना उपरांत आयज फेस्ताच्या मिसाक सुरवात जाली. पयले मीस पावणे 3 सुरू जाले आनी 3:30च्या मिसाक गोंयचो धर्मगुरू आर्च बिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव हांणी खासा उपस्थिती लायिल्ली आनी शेजाऱ्या राज्यांतले आयिल्ल्या बिशपांक तांणी येवकार दिलो. पाद्रे विगार मास्कोरेनस मिसांक संबोधीत केले. सान झेवियर हो स्पेनाच्या राजाचो चलो. ताणें जेजून दाखयल्लो मार्ग आपणायलो आनी संवसाराची सेवा करत तो गोंया पावलो. गोंयांत दुबळ्यां खातीर ताणें सेवा करप चालूच दवरलें. गोंयांत हॉस्पिटलां आनी कॉलेजी उंचेल्या पावंड्यार व्हरपाक ताचें व्हड योगदान आसा अशें पाद्री विगारान सांगलें. तशेंच ह्या फेस्ता खातीर गोंयच्या तशेंच कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्या भाविकांनी मोठ्या संख्येन हाजिरी लायिल्ली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्री आमदार फेस्ताक हाजीर आशिल्ले. जेजू बेस्तर 72 शिष्यांक धाडटाना कितें म्हणटा, कांयच व्हरो नाकात, जेवपाक व्हरो नाकात, वाणो घाली नाकात, एकूच वाणो घालून वचत म्हूण सांगता. कित्याक? कांयच नाका तुका. जेजू आसल्यार आख्खो संवसार तूं बदलूंक जाता. देखून जेजून केला तशें आमी करूया. तर एक हो जेजूचो अनुभव आमकां आसूंकूच जाय. क्रिस्तांव म्हणटा तेन्ना आमी बावतिजम घेता तेन्ना आमचो भावार्थ सांगता, जेजू म्हज्या काळजान रिगता, जेजू म्हजे ताई एक जाता
आनी हांव आनी जेजू बरोबर चलता. घडये आमच्या जिवितांत हो अनुभव आमी ओळखून घेनात आनी आमी आमचें आपलेपण घेवन फुडें सरता. मोरयेन म्हणलें, जावं म्हजें ताई तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी हो अनुभव घेतोच हो आमचे काळजांत जेजू रिगता. आमी मिसाक आयल्या म्हणटच आमचो भावार्थ सांगता, जेजू म्हज्या कुडींत आनी म्हज्या अंतस्करणांत येता. आतां हांव न्हय, भाग्योन पावला म्हणटा, हांव न्हय, जेजू म्हजे थंय आसा. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भारतीय नौदळाच्या रँकाचें नामकरण आता भारतीय परंपरेप्रमाण जातलें अशी घोशणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली. नौदळ दिसा निमतान कोकणांत आयोजीत कार्यावळीत मोदी उलयताले. दुसरे वटेन सशस्त्र बळांत चलयांचो आंकडो वाडोवपाचेरूय भर दितले अशें तांचें म्हणणें. आयचो भारत आपले खातीर व्हडली लक्षां थारायता आनी ती पुराय करपा खातीर नेटान यत्न करता अशें प्रधानमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है. नए अपलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे. ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था. अब एपोलेट्स में भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रतिबिंब हम सबको नजर आएगा. अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और घोषणा करते हुए आज गौरव हो रहा है. भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है. हम सशस्त्र बलों में अपनी नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं. मैं नौसेना को बधाई दूंगा कि आपने नेवल शिप में देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर की तैनाती की है. साथियों, आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है. भारत के पास इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बड़ी ताकत है. ये ताकत 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की है. मिझोरम विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल स्पष्ट जाला. झोरम पीपल्स मुवमेंटान 400तल्या 27 जाग्यांचेर जैत मेळयला. सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंटाक फक्त 9 जाग्यांचेर समाधान मानचें पडलें. दुसरे वटेन भाजपाक 2 सिटां जिखपाक यश आयलां जाल्यार काँग्रेसीचो एकूच उमेदवार वेंचून आयलो. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढा उपरांत काँग्रेसीक मिझोरमातूय हारीक तोंड दिवचें पडलां. Well, because of the anti-incumbency effect, and the people are aggrieved and not satisfied with my performance because of this COVID onslaught. So I lost my government, and therefore I am really satisfied and accepted the verdict of the people, and I hope that the next government will perform well. So what do you think went wrong for MNF? It is anti-incumbency and then the effect of this COVID onslaught. काँग्रेसीन फुडाकार घेवन इंडिया आघाडी तयार केल्ली, मात हे 5 राज्यांच्या वेंचणुकेत ती आघाडी गेली खंय काडून विजयाचो प्रश्न. विरोधकांची एकजूट गरजेची आसली जाल्यार ती कित्याक केली ना? काँग्रेसीन हाचेर आत्मपरीक्षण करपाची गरज आसा अशें विजय उलयलो. 4 स्टेटींनी तातूंत जर खंयच्याय पक्षाक दिसता की तांचे एक्सपेक्टेशना प्रमाणे येवंक ना, अपसेट जाला, जाल्यार
तांचे भितर आत्मनिरीक्षण करपाची गरज आहा, म्हळ्यार इंट्रोस्पेक्शन. हें बाबा कित्याक जालें? इफ दे फील देर इज एन अपसेट, दॅट्स ऑल आय कॅन से. आय हॅव नॉट वर्कड इन छत्तीसगड, मध्य प्रदेश और राजस्थान or Telangana for that. So I don't know the ground reality. I'm a regional party. I'm not concerned with this at all. But if anybody feels that the result is an upset, then they have to take lessons from defeat. I have also lost one election in the past. And from that election, I took some lesson. The lesson becomes a stepping stone for success. I think those who feel that it has gone against their expectations, they should learn from it. So Congress was overconfident. I don't want to say anything about it. I will keep it to this one. इंडी अलायन्स म्हणटा तेजो काय इफेक्ट जावंक ना? एक म्हळ्यार इंडिया अलायन्स म्हळ्यार कितें? इंडिया अलायन्स म्हळ्यार अशें जर लोकांक दिसलें की ओपोजिशन युनिटी सगळी इतली इम्पॉर्टंट न्हू, आनी जर ओपोजिशन युनिटी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार ही ओपोजिशन युनिटी इंडिया अलायन्स, वाय डिड दे नॉट फायट द इलेक्शन? They should have fought the election. If opposition unity is important, I'm not saying whether it's important or not. Congress, if they believed that opposition unity was important and they conceptualized this India alliance, then India alliance should have fought those 4 states. They formed the alliance here, but didn't find the election as an alliance. So I don't understand this. No logic समजा नाही. गोंयांक लेगीत नशामुक्त करपाची गरज आसा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंयच्या दर्यादेग वाठारा सयत तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत वेगवेगळ्या व्यसनांनी तरणाट्यान जाळ्यात ओडलां अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. अल्कोहोल, ड्रग्स, स्मोकिंग आनीकूय वेगवेगळे हॅबिट्स आसात. म्हणजे इवन दो आमी पळयता की नक्सलायट वाटेन वचपा खातीर सुद्दां कारण तेच आसता. म्हणजे परत एकदा म्हणजे नक्सलायट तयार करपाक ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा पळय न्ही एडिक्शन्स, हॅबिट, हे सगळें तेज्या खातीर कारण आसा. आमी अशें समजूंक जायना की म्हणजे गोंयांत नशामुक्त करपाची गरज ना, गोंयांत सुद्दां तेजी गरज आसा. जेन्ना पुराय गोंयांतल्या सगळ्या कोस्टल बेल्ट पासून रिमोट एरिये पर्यंत भोंवता तेन्ना हें दिसून आयलां की खरोखरूच आमकां परत एकदा खूब मोठ्या प्रमाणांत हाजो अवेरनेस. म्हाका वायट दिसलें जेन्ना हांव सहज एकदा जेल विजीट करपा खातीर गेल्लो, जेल पळोवपा खातीर गेल्लो. थंयसर यंग कपल, यंग भुरगे म्हणजे थोडे जाण गोंयकारूय बी ह्या नाका जाल्ल्या भानगडीत अडकल्या आनी म्हणजे पयशाच्या मोहापोटी हे तांकां बळी पडल्या आनी ते भितर आसात. आनी ताकाच लागून म्हणजे आमकां ह्या सगळ्या जाणांक जर हेच्या पासून पयस दवरतले आसत जाल्यार विशेश करून म्हणजे अल्कोहोल आमी पळयता की यंग एजी वयले भुरगे जर एप्रॉक्सिमेटली 14 ते 18 ह्या वयोगटांतले भुरगे जर एकदा एडिक्शन लागत जाल्यार ते सुटप खूब कठीण आसा. म्हणजे खूब कठीण आसा. हांवें लागच्यान पळयल्या जेन्ना 18-19 वर्साचो भुरगो अल्कोहोला खातीर जेन्ना एक्सपायर्ड जाता म्हणजे हांवें हॉस्पिटलांत वचून पळयलां म्हणून सांगता. तो अक्षरशः आपल्या आई घट्ट धरून आई म्हाका वाचय, आई म्हाका वाचय, आई म्हाका वाचय ह्या शब्दांनी रडटालो आनी ती बिचारी आई काय करूंक शकनासले आनी मेडिकली डॉक्टरूय काय करूंक शकनासले. तेजे लिवर टोटल फेलियर आशिल्ली, लिवर टोटल. हांवें अनुभवलां हें. दाबोळे माटवेच्या बांय बरोबर थंयच्यो झर आनी व्हाळ लेगीत पेट्रोलाच्या घटकान दूषित जाल्ल्याचें नदरेक आयलां. उदकाचो मुळावे स्रोत प्रदूषण जाल्ल्यान लोक भियेल्यात जाल्यार उदकांत पेट्रोल कशें मिक्स जाता ताची जाप पेट्रोलियम कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन ना. दाबोळे माटवेच्यो बांय अचानक निळ्यो पडल्यो. उपरांत उदकाक पेट्रोलाचो वासूय येवपाक लागलो. इतले म्हणटा भियेल्ल्या नागरिकांनी जेन्ना ह्या उदकांत पेट्रोल आसूये काय ह्या दुबावान उदकाक उजो लावन पळयलो आनी उदक पेटलें. सत्तावीस नोव्हेंबराक दाबोळे माटवेच्यो बांयो पेट्रोलाच्या घटकांनी प्रदूषित जाला हे कळटा थंयच आसा. आतां थंयच्यो झर आनी व्हाळ लेगीत पेट्रोलाच्या घटकांनी दूषित जाल्यात. म्हत्वाचें म्हणल्यार दूषित जाल्ले व्हाळ खंय दर्याक मेळटात अशी माहिती थळावे लोक दितात. जाल्यार आतां मुख्यमंत्र्यानूच हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावी पंच निलम नायक हिणें केल्या. कालच्यान येवपा लागलो, राती आमकां वास येवपा लागलो. काल सांजचे मागीर सकाळी ते भुरगीं येवन पळयल्यार ते येवपा लागले, पेट्रोल येवपा लागले. सगळे पयले आख्खे ओडा जाले पेट्रोल.
हे सगळे दर्याक मिक्स जाता ते खबर ना पावले आसतले रातभर गेले जाल्यार पावतले न्हू व्हाळ आहा तो दर्याक कनेक्ट हय दर्या कनेक्ट जाता आता हे कोण येयला हांगा आता हे कोण आमकां आमी खबर ना ते डिजास्टर मॅनेजमेंट STM फोन केल्लो मागीर ताणें सांगलें आपूण फायर धाडटा आनी ताणें ताबडतोब धाडले ताजे नंतर तलाटी आसा सायटीचेर आसा तो इज ऑल्सो वॉचिंग देर पूण वॉट ही वील डू ते कांय करपाक शकना न्ही कित्याक ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो येत आसा तुमी वचून बांय कडेन पळयात चालूच आसा आतां पळय टँकर आतां कितले म्हाका दिसता मोर देन 40 टँकर्स जाले आसतले मागीर वेर दे आर टेकींग वी डोंट नो तोय प्रश्न आसा ते व्हरून खंय हांगा खंय सोडटात काय खंय व्हरता दॅट वी डोंट नो आनी हे तुमी पळयलां आसतलें हे कितले वेळ पर्यंत चलतले ते कितले वेळ पर्यंत ते करतले हो सादारण इशू ना हो बरो मोठो इशू जावन आसा आनी हेजेर सगळे आख्खे गोंयकारांनी लक्ष दिवचें आनी हो CMान हो जो प्रॉब्लम आसा तो इमिडिएटली ताणें सॉल्व करचो अशें हांव रिक्वेस्ट करतां उदकाच्या स्त्रोतांनी पेट्रोलाचे घटक खंयच्यान मिक्स जातात हे कळपाक सध्या तरी मार्ग ना 7 दीस जाले तरीकय ताचो खंय सोद सुरू आसा कारण एकदा कळ्ळें काय 2 दिसां भितर हो प्रश्न सुटावो जावंक शकता अशें पेट्रोलियम कंपनीचो अधिकारी सांगता सध्या उदकांतले पेट्रोलाचे घटक काडपा खातीर वेगवेगळ्यो उपाय येवजण्यो सुरू केल्यात अशी ताची जाप आयज सकाळीं आमी हांगा सायटीर आयले तेन्नाच आमकां इमिडिएटली सांगलें कोणें की वालान ते ट्रेसीस मेळटा म्हणून सो इमिडिएटली आमी आमची टीम मोबिलायज केली आनी आमचे कडेन जे एब्जॉर्बंट पॅड्स आसता ते पेट्रोलियम प्रॉडक्ट स्टॉक करपाचे ते आमी इमिडिएटली घालून ती थंय कंट्रोल केली आनी आमचे मनीस आतां कंटिन्यूअस थंयच आसा सो कितें लेयर आसा फॉर्म्स आसा तो आमी इमिडिएटली काडीत आसा तो फुडें वचपाक दिना आनी फुडले आमी फूल आख्खो नाला मुखार पर्यंत चॅक केल्लो आसा मुखार क्लियर आसा सो ती एरिया आमी आतां कॉर्डन केल्ली आसा ह्या कंट्रोलान केल्ली आसा तितूंतलेच आमी लेयर काडप चालू आसा आनी थंय आमची टीम हांगा बायके कडेन कशी टीम आसा थंय आमची टीम डेडिकेटेड आसतली जो पर्यंत हे सगळे क्लियर जायना तो पर्यंत आमची टीम दोन्ही सायटीचेर डेडिकेटेड आसतली सर तुमकां फॉल्ट मेळ्ळो खंय कितें पायपलायनीक केलें सध्या फॉल्ट शोधप चालू आसा वेगळ्यो टॅक्निक्स आमी डेप्लॉय केल्ल्यो आसा पूण हातून थोडो वेळ लागपाचो शक्यता आसा कारण एक म्हणटा ते आमी एक्सकवेट केल्ली आसा वयर लायन सगळी मेजॉरिटी ऑफ द लायन त्या भायर आमी ते दिल्लीच्यान एक एजन्सी आयल्या ताणें आपली सर्वे चालू केल्ली आसा पूण हातून थोडोसो वेळ लागपाचो चान्सीस आसा लायन 22 तारखेच्यान बंदूच आसा आनी अशें आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान सांगिल्ल्या प्रमाणे तो फॉल्ट आयडेंटिफाय करून ते रेक्टिफाय करून मागीर तांकां रिपोर्ट सबमीट करून तेज्या मागीर ते जे डिसिजन घेतले त्या प्रमाणे आमी फुडलें करतले सर हय तरी एक नल्लान मेळ्ळा ते कालच्यान फ्रेश मेळ्ळा तेजे बद्दल लायन बंद आसतना अशें जावंक शकता न्ही आतां कितें आसा हे झर आसा हे जी बांयक झर आसा ती फुडें वचून मे बी नल्लाक मेळिल्ली आसा ओके सो जमनीच्या सकयल कशें कितें उदक व्हांवता तें आमी सांगूंक शकना सो लायन बंद आसा ही इतली गॅरंटीड आसा सो मे बी कितें पडलें आसा कितें आसा तें खंयच्यान येता तें आमी सद्या सांगूंक शकना सो आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आसा समज कितें रिपोर्ट जाला जाल्यार तें कंट्रोल करपाचें आनी दुसरें एक्शन आमचें लायनीचेर रेक्टिफाय करपाचें हे 2 एक्शनां सद्या आमच्या कंट्रोलान आसा ती आमी करीत आसा तशें कितले दीस लागतले तुमकां रेक्टिफाय करूंक आतां फॉल्ट मेळूं ना फॉल्ट म्हणटकीर म्हाका 2 दीस लागतले रेक्टिफाय करपाक पूण फॉल्ट मेळपाक कितलो वेळ लागतलो हें आतां जे आमचे भायले कंपनी आमी आपयल्या ते जशें काम करता आनी ते जशें रिपोर्ट दिता ताजेर तें फॉल्ट डिपेंड जातलें दाबोळी सावन शुभम तिळोजी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून